ओके सर सध्या लंपी जो व्हायरस हा तेजेर कशें कितें आसा तेंच्यांनी हाव टू आयडेंटिफाय द कॅटल्स एंड हाव इट स्प्रेड. आयडेंटिफाय इज व्हेरी सिंपल. पयलो तो जोर येता तांकां दूद कमी जाता आनी आंगार सगळे फोडफोड येता वीच एनीबडी एनी लेमॅन ताका दिसता सगळे फोडफोड येयल्ले आहा ते आहा आनी इट इज हायली कंटेजियस इन्फेक्शियस कंटेजियस. पूण तांचेच भितर गोरवांचे आनी म्हशींचे भितर त्या मनशाक जायना आनी दुसऱ्याकूय कोणाक जायना आनी म्हशींक कमी प्रकारान जाता, गायेंक चड जाता म्हणजे कॅटलाक चड जाता. आनी ताका लागून आमचे सगळे उपाय गोंया सरकारान सगळे उपाय केल्ले आहा वॅक्सिनाचे. 2019 वॅक्सिन केल्ली, 2019 वॅक्सिन केल्ली. आतां हें बिफोर गणेश वी स्टार्टेड वॅक्सिनेशन. सो बिफोर तुमी तें आतां राजस्थानाक पयलां जातलें तें जावचें न्ही पयलीं आमचें वॅक्सिनेशन कंप्लीट जाल्या. इवन टुडे वॅक्सिनेशन्स आर गोईंग ऑन. न्यू येयल्या एड जाल्या तांकां वॅक्सिनेशन चालू जाल्या. पयलीं दोतांचें वखद दिता 15 दिसांनी वॅक्सिनेशन करता आनी कोणाक कितें जाल्लें आहा जाल्यार जखमी कितें आहा जाल्यार त्या ट्रिटमेंटूय चालू आहा. मलम लावपाचें, स्प्रे मारपाचें आनी दीज आर ट्रान्समिटेड बाय मोस, बायटींग फ्लायज आनी टिक्स. सो ताजेरूय प्रकार हें चालू आहा. आंगाक वखद तें लावपाचें टिक्स जायना जावपाक आनी स्टॅग्नंट उदक आहा तें सगळे एवरीबडी एड्युकेशन केल्लें सगळे पंचायतींत आमचे ऑफिसर गेल्ले आहा टू एड्युकेट. पोस्टर्सूय पॅम्फलेट्स प्रिंट केल्ले आहा. सो अवेरनेस इज डन टू द मॅक्सिमम एक्सटेंट. आनी आतां सांगलां ते भाशेन आमी तें दूद पिलें आनी मांस खायलें म्हूण कांयच जायना. इट इज परफेक्टली सेफ प्रोवायडेड इट इज पाश्चरायज्ड ऑर बॉयल्ड. आमचे बरें बॉयल करता न्ही, वयर काडून सकयल काडटा हें तुगेलें आनी तशें मांसूय आमी बरें कूक करता. सो देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इट इज नॉट झुनोटीक. इट इज नॉट दॅट सिकनस वील कम टू ह्युमन. ना तसलें दुयेंस न्ही हें. स्प्रेड कशें जाता तें. Spread from saliva, from feed, an infected feed to that feed, contact. हांवें ताका हात लायलो, दुसरे गोट्यान गेलो ताका हात लायलो, आय वील बी द ट्रान्समिटर. आनी मूस आनी किट्ट्यो. ओके सो इन गोवा हाव मेनी केसेस वी हॅव बीन आयडेंटिफायड. So far 8 cases have been confirmed. About 15 are suspected, 8 are positive. विच आर द मेजर एरियाज. Fonda. फोंडा टोटल कितले केसेस. सगळे 8 टोटल गोवा 8 पॉझिटिव्ह. आनी वाय दिस इज हॅपनिंग इज प्रायवेट परचेस हाडली ती भायलीं गोरवां हाडलीं विदावट आवर नॉलेज. तांकां लागून हें आतां जालां. 8 केसां ते फोंड्यानूच ना बिशोली आहा तुगेले फोंड्या आहा तशें पूण फोंड्या चड आहा. लास्ट टायम 2019 सांगे नेत्रावली वॉज टोटली डिवास्टेटेड पूण कोण मरूं ना. प्रोडक्शन देंवल्लें सारकें. आतां झिरो डेथ. वॉट यू सी इन नॉर्थ इंडिया डेथ इज देर. हियर देर इज झिरो डेथ. मिल्क रिप्रोडक्शनाचे कितें फरक पडला देंवता सद्या. हय हें जालें म्हणटा दुयेंस जालें म्हणटा देंवतलेंच न्हू. प्रोडक्शन पयलीं तें जोर येयलोच जाल्यार तुगे दूद पडलें. सो हाका हाय फिवर येता पयलो आनी मागीर ते फड येता रोखडेच दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा म्हणल्यार. सो इन गोवा देर आर मेनी स्ट्रे कॅटल. स्ट्रे कॅटल रस्त्यारच चड आसा. सो तांकां कशें आयडेंटिफाय करल्यार तांकां वॅक्सिनेशन करपाचो कशें कितें प्लॅन. वी हॅव ट्रायड टू कवर 100% क्रॉसब्रेड पॉप्युलेशन. स्ट्रे एनिमल गोशाडेन कवर केल्या. हांगा मेळटा तशें करता आमी. स्ट्रे एनिमल्स आमकां धरूंक मेळटा तशें करता. नाजाल्यार गोशाडेन 100% कवर केल्ले आहा. भायले डॉमेस्टीक तुमी हाडटाले पळय तेजेर तुमी कारवाय करपाक जाय सर. चॅक पोस्टार तुमी हय कलेक्टराची ऑर्डर आहा न्ही. प्रोहिबिटरी ऑर्डर आसा आतां. सो थंयसर कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसतले चॅक करपाक. हय आरटीओ आसतलो न्ही तें तांच्या ताब्यान. देखून कलेक्टरान दोनूय कडेन नोटिफिकेशन काडली आहा टू स्टॉप फ्रॉम 23rd एवरीथींग शूड स्टॉप कमींग इन टू वेदर प्रायवेट ऑर अदरवायज. हे 2 दिसांनी कोण सापडले. सॉरी त्या 2 दिसांनी कोण सापडले बी. ना ना ते 22 तारखेरूच येयल्ले तें मातशें म्हाका टेंशन येता. आनी तेंय जाल्यार ताका जाल्लें ताणें कारण दिलें एडवान्स ताका पयलो फारीक केल्लो म्हूण. सो तो एडवान्स हें जातलो म्हूण ताणें त्यो हाडल्यो म्हूण. बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. एक सापडले पूण एक सापडले बरी बरी सापडले पूण एलाव केले. आयली न्ही ती गोट्यांत आयली. सो तेजेर कितें कारवाय केली. कारवाय आनी कशी आयसोलेशन करपा पडटा. कारवाय आनी कशी करून आतां बिफोर नोटिफिकेशन आयली न्ही ती गोट्यान ताका आयसोलेशन केलां आनी बरो फार्मर तो एड्युकेटेड फार्मर. बट ताणें तें हें दिलें रिजन दिलें सेईंग दॅट एडवान्स आपलो जखम हें जातालो म्हूण प्रॉफीट जातालो म्हूण ही हॅड टू ब्रिंग. बट दॅट इज बिफोर जस्ट 1 day or हाफ डे बिफोर नोटिफिकेशन. सो कितें मेसेज तुमी आतां दितले लोकांक कशें कितें. कांय ना कांय भिवपाची गरज ना म्हणटा तशी. एब्सोल्युटली सेफ. ह्युमन इट इज नॉट झुनोटीक. खंयच्यान गोरवांच्यान आमकां तें दुयेंस येवचें ना.
आनी दूद मातशें बरे भाशेन तापया पॅस्चरायज दूद पिया आनी मांस बरें कूक करून हांव मसालाज देमसेल्स वील किल ऑल द वायरस इज लाबायल म्हणटा ती तूं शिजयता तितली ती मोता. थोडे गोशाळाच आशिल्ले ते वॅक्सिनेट करपाक नाका म्हणटाले सो ताका तुमी कितें एकूच गोशाळा आसा ती हू हॅज रेफ्यूज रेस्ट ऑल गोशाळा सिकेरीचे उलया ताजे 2,300 कितें काय आहा सगळे करून घेतला पूण आनी एक गोशाळा आहा दी हॅव रेफ्यूज वॉट वी कॅन डू बरोवन जाल्यार बरोवन देखून दिता म्हणून सांगला.